सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। कोंकणी निबंध। उदक। उदक आमच्या जिवितांत खूब म्हत्वाचें आसा। ह्या संवसारांत सगळ्या सजीव जिवांक जगपाक उदकाची गरज आसता। पृथ्वीचो 70% भाग उदकांत भरिल्लो आसा। आमकां उदक पावस, दर्या, न्हंयो, तळी, झरी, बांयो हांचे वरवीं मेळटा। उदकाचो उणाव पळोवन मनशांनी धरणां बांदून उदक सांठोवन दवरला। हे उदक लोकांक नळा वरवीं पुरवण जाता। आमकां उदक रांदपाक, न्हावपाक, कपडे धुवपाक, घर बांदपाक, झाडांक घालपाक अशा जायत्या कामां खातीर उपेग पडटा। मनीस तर फावो तितलें उदक पियेल्यार ताची भलायकी बरी उरता। उदक शेतकी कामां खातीर खूब उपेग पडटा। जाय तितलो पावस पडत जाल्यार शेताक बरें पीक येता। तशेंच झाडां पेडां फुलून येतात आनी पिकावळ भरपूर दितात। उदका पासून वीज निर्माण जाता। खूब कारखान्यांनी उदकाचो भरपूर वापर करतात। उदक हें अमोलीक साधन जावन आसा। आमी तें वापरतना खूब जतनाय घेवपाक जाय। नळ सारके बंद करपाक जाय। फावो तितलें उदक वापरपाक जाय। उदक बेठेच सारवपाक जायना। शक्य आसल्यार उदकाची सांठवण करची। उदका पासून एक नवो जीव जल्म घेता। उदक हें जिवीत आसा अशें म्हणलां। देव बरें करूं।